सत्ताधीश पावर्ड बाय राजदीप बिल्डर्स. नमस्कार. गोमंतक टीव्ही पळयतल्याक सगळ्यांक आमी परबी दितात इतल्या खातीर कारण आमी फाटले कांय दीस ते सतत जे पळय इव्हॅल्युएशन करताले तें इव्हॅल्युएशन आमचें खरें जावपा कडेन पावलां. आनी हें इव्हॅल्युएशन करता आसतना एक आमच्याय मतीन एक सदांच एक विचार आसतलो की लोकशाय जैतवंत जावपा जाय. राजकीय पक्ष येतात वतात पूण ह्या राजकीय पक्षाचें जें पळय कितें चलता तांचो पळय जो राजकीय वेव्हार चलता तातूंतल्यान लोकशाय घटमूट जावपा जाय हो सदांच विचार घेवन गोमंतक टीव्ही किंवा गोमंतक हाणें आपले विचार मांडले. आज आमी जी चर्चा करतात तातूंत भितर आमचे कडेन 3 मानेस्त आसात. तिनूय गोमंतकाचे. आमचे मदीं आसात अवीत बगळी जे गोमंतकाचे ब्युरो चीफ. आमचे कडेन आसात निरज नाईक जे गोमंतक टीव्हीचे फिचर एडिटर. आनी आमचे कडेन आसात विश्वनाथ स्वार जे आसात गोमंतक टीव्हीचे न्यूज एडिटर. तर विश्वनाथ नेने सगळ्यान पयलीं म्हाका एक तुजे कडेन येवपा येता अशें की फायनल फिगर आमच्या हातान येतलो. नॉर्थ गोवाक 1 लाखा परस चड मताधिक्यान श्रीपाद नायक जिखला जी स्वता BJPक स्वता अजाप जाला. कारण BJP चिंतताले की फाटल्या इलेक्शनान ते 85,000 लिडान आयिल्ले. ह्या वेळार ते तांचे जर भोंवतणी जर तांचो जर हें पळयत सद्याचो एंटी इनकम्बन्सी जाल्यार ते 75,000 पर्यंत जातले. पूण 1,15,000 वयर तांची लीड गेल्या. आनी सावथ गोवा 15,000 दोनी कडेन तांकां खरें म्हळ्यार हो धक्को. कारण सावथाक हरप तेंय 15,000 दुखद धक्को आनी सुखद धक्को. विरियटन ती जी गुड वन. फ्रांसीस सार्दिनाची जी 9,700ची लीड आली ती 15,000चेर गेली. एक्झॅक्टली. दीस इज समथींग गूड. दीस इज अ गुड पॉयंट. सो म्हाका तुजे कडेन सगळ्यान पयलीं येवपा येता अशें श्रीपाद नायकाची 1 लाखा परस चड आशिल्ली लीड ही तुका स्वता सरप्रायझींग दिसली काय ना? एक तर ती सरप्रायझींग आसा पूण तातूंत फॅक्टर खूब जे आसात. एक म्हणजे श्रीपाद नायकाक ऑपोजिशन अशें नाशिल्लें. कित्याक तरी खलप हाची जी कॅन्डिडेचर आहा ती लास्ट मुमेंटाक काँग्रेसीन डिक्लेअर केल्ली. काँग्रेसीची उत्तर गोंयांत संघटनात्मक बांदणी ना. तांची ब्लॉक लेवलाचेर कांय जाग्याचेर कमिटीच ना. अशें आसून खलप एकटो भोंवतालो की आपले कांय 2-3 समर्थक घेवन भोंवतालो आनी पार्टीन ताका तितली हें करूंक ना. ताका लागून श्रीपाद नायकाची लीड वाडपा फाटल्यान कमकुवत काँग्रेस किंवा वीक काँग्रेस कितली जबाबदार आहा हें एक पळोवपाक जाय. एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो असो की RG जी आसा RG कितले मेरेन वयतली? एक 10-15,000 मतां घेत काय कितें असो एक दिसतालो. ते 48,000 मेरेन ते फुडें गेले. तेंच्यांनी जर काँग्रेसीची मतां जर खाल्ली अशी जर गृहीत धरली जाल्यार तोय फायदो श्रीपाद नायकाक मेळ्ळो आहा. ताका लागून ताची जी लीड आसा ती 1 लाखाच्या वयर गेल्ली आसा. आनी दुसरें कितें जालें की मदीं कांय गजाली अशें घडले की भंडारी समाज श्रीपादा पासून पयस गेलो काय कितें. तेणी रुद्रेश्वर प्रकरणाचेर मौन बाळगलें. तो एक ताका भंय दिसतालो. ताका लागून श्रीपाद नायकान स्वताची जी यंत्रणा आसा फ्रेंड सर्कल आहा ती एक्टिवेट केली. बरें. ओके. हांव आतां आमचे कडेन आतां अमित पाटकार जॉयन जाला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष. आनी अमित पाटकाराक हांवें उदो प्रश्न केल्लो खाड कित्याक वाडयला काय म्हणून. तर अमित हांव तुका दक्षिण गोंय तूं जिखलो तूं कॉंग्रॅच्युलेशन करपाक आमी. दक्षिण गोंय सीट जिखला म्हणून तुका आमी कॉंग्रॅच्युलेशन करतात. कारण ही सीट तशी सोंपी नाशिल्ली. BJPन सगळी यंत्रणा वापरिल्ली. तांचे कडेन संघटना तांचो उमेदवारी बी तितलो सक्षम. पंतप्रधानांनी घेतिल्ली सभा जी पूर्ण यशस्वी जाली आनी तांचो दावो आशिल्लो फक्त दक्षिण गोंयच्यान लोक आयल्यात. सो इतलें सगळें तांच्या अर्दान आसतना तुजे सारको एक भुरगो तांकां डिफीट करता म्हळ्यार कितें? राजू बाब नमस्कार. म्हाका दिसता दक्षिण गोंयची ही वीन जी आसा ही म्हाका दिसता पुराय दक्षिण गोंयच्या जनतेचो इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्साचे आमचे इतर वांगडी आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आमचो काँग्रेसीचो आमदार बाब एल्टन जो सावथ गोवाचो इन्चार्ज आशिल्लो आमचे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय आम आदमी पक्षाचे दोनूय आमदार आनी पुराय काँग्रेसीचे सगळे ब्लॉक लेवलाच्यो कमिटी आनी सगळे लोक जे सामील जाल्ले म्हाका दिसता ही तांची जीत जाल्ली आसा. दुसरे
म्हाका दिसता तुमी उल्लेख केलो की येस ऑफकोर्स सिच्युएशन वॉज व्हेरी टफ. आमचे कडेन लिमिटेड रिसोर्सीस, बीजेपी डिडंट वॉन्टेड टू हॅव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. आमचे अकाउंट्स फ्रीज केल्ले. आमचे कडेन काँग्रेसी कडेन फक्त 2च आमदार आशिल्ले साऊथ गोवाक, बट स्टील वी गेव अ गुड फायट. आय थिंक वी हॅड अ गुड कॅम्पेन. आणि रिझल्ट जर तर आमी पळयत, ज्या मतदारसंघान प्रधानमंत्री खुद आयले, ज्या मतदारसंघान कुठ्ठाळे तांची सभा जाली, जाहीर सभा, त्या मतदारसंघाच्या लोकांनी काँग्रेस पक्षाक 2000 मताची थंय लीड दिल्ली आसा. सकाळी जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयतालो तेन्ना थंय उल्लेख जातालो की मायनॉरिटी वोट शेअर खंय आसा थंय काँग्रेसीक मतां पडल्या. पूण आतां जो निकाल आयला, जर तर तुमी कुडचडे पळयत, सांगे पळयत, कुंकळे पळयत, केपें पळयत, ह्या वाठारान दीज आर हिंदू डॉमिनेटेड एरियाज आणि थंय सुद्दां काँग्रेसीक बरी मतां पडल्या. सो दीस शोज दॅट this time not only minorities but Hindus majority also have voted for Congress. आणि जो म्हाका दिसता माहोल पुराय देशभर जर आमी पळयत, कित्याक बीजेपीची जी स्लोगन्स आशिल्ली, खास करून नरेंद्र मोदीचे 400 पार, टुडे दे आर स्ट्रगलिंग टू इवन क्रॉस हाफ मार्क. आणि आताच आमचे AICCचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजी आणि आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन सांगलां की फाल्यां इंडिया अलायन्साची मिटींग आसा आणि आय एम होपफुल अँड आय एम कॉन्फिडंट दॅट इंडिया अलायन्स विल फॉर्म द गव्हर्मेंट. पाटकार बाब, तूं इतलो हवेन कित्याक उडटा? तुमचो एक दक्षिण गोंयचो कॅन्डिडेट आयला. अरे तुमकां काँग्रेसीक 100 सिटां ना. NDA कशी करतली? तांचे कडेन क्लियर मेजॉरिटी आहा मरे. NDA इज इन क्लियर मेजॉरिटी. BJP कडेन जरी 250 वयर सीट नासले तरी NDA एज सच तांचे कडेन पूर्ण. आनी तुमचे लोक तांचे कडेन वचपाना कित्या वयल्यान? तुमचे शिवसेना पॉलिटिक्साचेर आमी फाल्यां जाल्यार एक सेपरेट डिबेट करूया नॅशनल पॉलिटिक्साचेर. आय एम गिविंग यू इंटरनल इनपुट्स. लेट्स बी हॅपी विथ एंड वॉच फॉर टुमॉरो कितें जावपाचें आहा तें. दे आर BJP is struggling at 240. They are not able to cross 240. आणि बाकीचे कितें आहा तें म्हाका दिसता फाल्यां वी कॅन डिस्कस ओवर दॅट. बरें, एनी हांव तुका कॉंग्रॅच्युलेशन करपाक जाय. दुसरें एक गजाल सामकी खरी की आतां काँग्रेसीक आपली यंत्रणा घट करची पडटली, संघटना घट करची पडटली. आतां ती पक्ष तो वाडोवचो पडटलो, कारण तुमकां आतां एक नवो होप निर्माण केला ह्या इलेक्शनान. तुम्ही BJPक डिफीट करूं शकतात, BJPक तुम्ही आडावंक शकतात. तांचो पळय जो कितें रथ आसा तो आडावपाची तांक तुमचे कडेन एक होप तुमकां ह्या इलेक्शनान दिल्या. सो होप फुडें व्हरतना, होप आनीक इल्लो घटमूट करतना आनी लोकांक विश्वास दिता आसतना, हें खूब म्हत्वाचें. तो विश्वास दितना तुमी पार्टी घट करपाचे नदरेन कितें विचार करतले? तुमकां जे घटक पक्ष सोडून गेल्यात तांकां तुमी परत घेतले काय कितें? तुमचे जे पळय कितें जे कितें कार्यकर्ते होप सोडून बसल्यात तांचे नितीधैर्य उबारपाचे नदरेन तुम्ही प्रयत्न करत. पक्षाची फेरबांधणी. No, exactly. I mean, no doubt that this win will give a moral booster to the entire cadre. पुराय गोंयच्या आमच्या केडराक एक मोरल बुस्टर आसा. आणि कामूय केल्लें आसा ऑन ग्राउंड. ताका लागून टुडे वी आर सीइंग दॅट रिजल्ट. आणि फुडल्या वर्सा ZP इलेक्शनां येतात. ताज्या उपरांत 2027 असेंब्ली इलेक्शन इज देर. सो वी आर गोइंग टू once tomorrow once the national thing, once it gets cleared, then we are going to sit on constituency wise and we are going to work ki baba khoi where we are strong, where we are weak, and we are going to work on those areas. गुड. सो हय, तूं उलोवपाक सोदता? एकूच प्रश्न विचारता. अमित बाब, तुम्ही म्हणटा की दक्षिण गोंया भितर तुमकां हिंदू बहुल भागांनी मतदारांनी बरो कौल दिला, मतां मारल्या, जाल्यार हॅलो आयकपा येता? हॅलो हॅलो. ओके.
ताजो कट जालो सो ताजो तोच मुद्दो हय. जालो की ते म्हणटा की हिंदू बहुल भागांत तांकां हय. सावथ गोवा भितर लोकांनी जर कौल जाल्यार उत्तर गोंय जे सामको पुराय मतदारसंघच हिंदू बहुल म्हणून येता आमी बरोबर थंय काँग्रेसीक कित्याक लोकांनी चिडकारले किंवा कित्याक कौल दिवंक ना अशे तरेन तूं आतां विश्लेशण करूं शकतलो नाही म्हणजे हिंदू कॅथॉलिक किंवा मुस्लीम अशें मतदान जालां काय कितें पयलीं पळोवचें पडटलें एक पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न दोन्ही कडल्यान जाला बीजेपी कडल्यान जाल्यार त्या सायडीनूय जाला हे कोण नाकारूं शकना हय. पूण मतदानाचो ट्रेंड तसो आसलो काय कितें ना तर तो तसो पाटकार परत आमकां जॉईन जाला ओके. तर तूं तुका एक प्रश्न विचारिल्लो हय अमित बाब आयकपा येता हय हय निरीबाब सांग. म्हाका एक प्रश्न असो आशिल्लो की तुमी म्हटले की दक्षिण गोंया भितर हे फावट हिंदू बहुल मतदारांनी तुमकां कौल दिला तुमकां मतां मारल्या तशें जाल्यार उत्तर गोंया भितर तुमचें गणीत खंय चुकलें कशें दिसता कित्याक उत्तर गोंय हो पुरायपणान हिंदू बहुल मतदारसंघ पूण तशें तुमकां अपेक्षीत न्ही तर सामकीच कमी असो प्रतिसाद मतदारांनी दिला हॅलो हय आयकपा येता म्हाका दिसता कनेक्शनच हय हॅलो हय ना आतां कनेक्ट करनाका पुरो आमी ताजे कडल्यान उत्तर आमकां आयलें सो तुका हय हांवें रिएक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट जेन्ना सकाळीं जेन्ना तुमची डिबेट चालू जाल्ली आय डोंट रिमेंबर बट सर्टन पॅनलिस्ट ऑन युअर चॅनल वॉट पोलरायज हय उलया उलयात निरीबाब ऐकू येता हय उलय हय सो सकाळी जेन्ना डिस्कशन चालू आशिल्लें दॅट टायम सर्टन पॅनलिस्ट वर टॉकिंग अबाउट पोलरायझेशन बरें मागीर फुडें हॅलो दिसता तेंचो टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा हय 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 हॅलो तुमकां कितें दिसता हॅलो हय आयकूं येता फुडें उलय हय निरीबाब हय सो सकाळी जेन्ना पॅनलिस्ट म्हाका नांवां याद जायना बट देर वॉज वन डिस्कशन वीच आय वॉज वॉचिंग दॅट दे सेड की ना साऊथ गोवा इज अ मायनॉरिटी डॉमिनेटेड एरिया पोलरायझेशन जातलें काँग्रेस इज बँकिंग ऑन मायनॉरिटी वोट्स सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट हांवें सांगिल्लें सकाळी सुद्दां की प्लेसीस लायक कुडचडे प्लेसीस लायक सांगे वीच आर हिंदू डॉमिनेटेड देर ऑल्सो पीपल वोट या नॉट प्युअरली बिकॉज ऑन इलेक्शन डे इफ यू रिमेंबर निलेश काब्रालान एक स्टेटमेंट केल्लो कुडचड्यार सकाळी 8:30 वरांचेर की वन रिलीजन हॅज ओपनली asked the people to vote where they are polarizing. So that actually was not the case on ground. In fact, BJP was trying to polarize. जर तर तुम्ही नरेंद्र मोदीची भाशणां जर तर एंडाक जर पळयत जाल्यार BJP has always tried to polarize the election. So in that context, I was talking about. ओके नो प्रॉब्लेम गूड युअर पॉयंट वेल टेकन तर आमी तुका परत जॉईन जातले आनी कितें आमचे कडेन कितें प्रश्न आसले आमी तुका विचारतात थँक्यू फॉर जॉयनींग अस थँक्यू थँक्यू तर तुजे कडेन आमी आयिल्ले की तुका मतदान तशें जालां काय ना हे पळोवचें पडटलें हय कित्या खातीर पोलरायझेशन जर पळयलें न्हू जाल्यार अख्ख्या बीजेपीक 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड मेळ्ळें सावथ गोंयान ती लीड 52,255 आसा आनी एका सालसेतीन काँग्रेसीक 61,850 लीड आसा जी सदांच मेळटा तांकां ती मेळटा ती नलिफाय तेणी थंय केली आनी सालसेतून मायनॉरिटीचो तसो स्ट्रॉंग होल्ड आसा नो बट तुमी सर जे म्हणटा धर्म किंवा हेच्या आत पोलरायझेशन जाला काय ना ते जालात न्ही क्लियरली आसाच की राम मंदिर विशय जालो बाकीचे विशय जाले सुशांत आमकां जॉईन जाला सावथ गोवा गोमंतक ऑफिसांतल्यान सुशांत तुजें इव्हॅल्युएशन आमकां जाय सावथ गोवान कितें जालें सद्याक सगळ्यात पयलीं अशें म्हणटालें की काल जे आमच्याच टीव्हीचेर डिबेट जाताली तातूंत भितर बीजेपीचे लोक म्हणटाले की फक्त साश्टीचेर कॉन्सन्ट्रेट केला काँग्रेसीन ते काँग्रेसीक म्हारग पडटा आज जे आंकडे आयल्या त्यातून पळयलो की साश्टी बरोबर फकत जर कोण उबो रावला आसत ते फक्त ते आमचे काँग्रेसी बरोबर उबो रावले फकत साश्टी आणि 4 मतदारसंघात काँग्रेसीक साश्टी भितर 10 चड लीड मेळ्ळी आसा
ती आमच्या बाणावलीक 14,181 मताची लीड मेळयल्या. नुबे 10,895 मताची, वेल्ली 13,350 आणि कुट्टरी 9,185 मतांची लीड मेळयली. तर हे जर पळयलें जाल्यार ह्या फावटी खंबीरपणान काँग्रेसीच्या बरोबर उबी रावली. ताका लागून काँग्रेस हे 14,000चे जी लीड मेळयला ती घेवपाक पावली. म्हाका एक सांग, आमी चिंततात ती फक्त साश्टी, पूण साश्टी सोडून जे पळय भाग आसात आनी साश्टींतले धरया, म्हणजे साश्टीन भितर सगळेच काय भाग कॅथलीक डॉमिनेटेड न्ही. मडगांव फातोर्डा आसा, कांय प्रमाणावर कुंकळी आसा. ह्या भागांनी सुद्दां काँग्रेसीक साथ दिली. नावेली एक दिसता की 7 पैकी जे साश्टीकडे 8 मतदारसंघ आसात, हातूंतले 7 मतदारसंघांनी डायरेक्ट काँग्रेसीक सपोर्ट केला. एक मडगांव मतदारसंघ सोडलो जाल्यार बाकी सगळे मतदारसंघ हाजे बरोबर काँग्रेसी बरोबर. आनीक मेन म्हणजे मडगांवाची जी लीड आसा जी काँग्रेसीची आपली बीजेपीची ती फक्त 1,330 इतली आसा. आनी थंय अपेक्षा आशिल्ली की दिगंबर कामती सारको लिडर बीजेपी बरोबर आशिल्ल्यान ती 10,000च्या सुमार पावतली. म्हळ्यार हांगा जवळपास 8,000चे हाका फटको बसला. परत आमची अपेक्षा आशिल्ली की नुवे मतदारसंघात अनेक स्पिकर आशिल्ल्यान ही आमची बीजेपी मतां काडपाक शकतली, पूण ते फकत 3,400 मतां पडिल्ली आसात बीजेपीक. आनी हे म्हणजे कुठ्ठाळी मतदारसंघ जो परंपरेन काँग्रेसी बरोबर आसता तो ह्याय फाटी रावलो. इवन तांचो आमदार आसा तो बीजेपीक सपोर्ट करता आसोनवाल. तरी आसतना ह्या मतदारसंघात 1,923 मतांची बीजेपी काँग्रेसीक आघाडी मेळिल्ली आसा. आनी हाजी जर उलट जर पळयलें जाल्यार जो फोंडे तालुको आमी म्हणटाले की बीजेपीक 31,000ची लीड मेळोवन दितलो, थंय तांची लीड फकत 21,000चेर उरल्या. मुरगांव तालुक्यात अशी अपेक्षा आशिल्ली की 10,000ची 15,000ची लीड मेळटली, ते 8,000ची लीड मेळ्ळ्या. हातूंत मुरगांव 3 मतदारसंघां, मुरगांव, वास्को, दाबोळी. सावड्डे मतदारसंघात जी 12,000ची आसपास जावपाक जाय आशिल्ली ती 9,511चेर आयली. सांगे मतदारसंघात सुभाष फळदेसाय म्हणटालो की आपूण 10,000ची कमीत कमी लीड घेवन दितलो, थंय फकत बीजेपीक 5,320 मतांची लीड मेळिल्ली आसा. आनी काणकोण हांगा तिनूय हाजे म्हणजे बीजेपीचे तिनूय लिडर रमेश तवडकार, विजय बैखोत आनी ईश्वर फर्नांडीस हे तिगूय जाण एकठांय लागून बसून फक्त मेळ्ळी लीड 7,132 मतांची मेळ्ळ्या. सो काँग्रेसीन साश्टीक कितें लीड घेतली, पूण दुसरे कडेन बीजेपीची लीड कमी करपाक कशी करपाचें तेंय चिंतल्यान ताका लागून हे 14,000च्या आंकड्याचेर 14,000ची लीड मेळपाक पाविल्ली आसा. म्हाका एक सांग सुशांत, आतां पळयात तुवें नांवां कांय घेतलीं. फॉर एग्जाम्पल कुठ्ठाळी मतदारसंघ, कुठ्ठाळी मतदारसंघान काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या. तांचो आमदार पळय आसा तो सपोर्ट करता बीजेपीक. आतां म्हाका एक सांग, कुठ्ठाळी मतदारसंघान काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसात? काँग्रेसी कार्यकर्ते म्हळ्यार ह्या फावटी थंय आमचे सिमोयस, ऑलिंपियो सिमोयस, मागीर पयलींचे जे आमदार आसा एलिना, तांणी सगळ्यांनी एक तरेन काम केलें. एक म्हणटा ते हातूंत भितर लोकां मदीं बीजेपीचे राग आशिल्लो आनी आमदार जरी बीजेपी बरोबर आसलो तरी आमकां जे शिकयला ते आमकां मानिना अशें एक संदेश ह्या मतदारसंघात दिवपाक जाय दिसता म्हाका. ताका लागून ते अशे तरेन हे जाता व्यक्त जाल्ले आसा. ओके, आमी कुठ्ठाळे धरपा वता, नावेली धरपा वता, हें सगळें घडलें. म्हाका एक सांग, सांग्या सारके एरियेन जंय काँग्रेसचो कार्यकर्तो ना, कितलेशे अशे मतदारसंघ आसा जंय काँग्रेसचे कार्यकर्ते नात, ते सगळे हिंदू बहुल अशे मतदारसंघ. तरी आसतना लोकांनी वचून काँग्रेसीक मतां कशी मारली? ना, सांगे मतदारसंघात जर हे केलें की सांगे मतदारसंघ कसो म्हणलो तरी हिंदू बहुल असो म्हणटा तो मिक्स मतदारसंघ. कारण जी आमची नगरपालिका जी एरिया आसा थंय बऱ्यापैकी काँग्रेसी कडेन मतां आसात, थंय बऱ्यापैकी मायनॉरिटीज आसात. दुसरे रिवण सारको भाग जो आसा थंय कॅथलीक वोट्स आसात. मळकर्णे सारको जो भाग आसा थंय कॅथलीक वोट्स आसात. सो ही जी मतां आसात ती बीजेपीक कडेन वचपाक पावूंक ना. एखादी जी आमची नेतुर्ले हे भागांत आसात
खंयची मतां बीजेपीक पडली पूण थंय कमी मतां आसात कंपॅरेटिवली टू हे जर पळयलें आमचे पालिकाचो भाग पळयलो जाल्यार त्या वटेन कमी मतां आसात, ह्या वटेन चड मतां आसात. ती मतां सायडेबल म्हाका पडली. आनी दुसरें म्हणटरी आतां एक थंय बोवाळ खरें काय ना हेका कळपाक मार्ग ना. कारण सावित्री कवळेकार हिणें जरी बीजेपीक सपोर्ट केलो तरी सावित्री कवळेकाराक जे कोण सपोर्ट करताले, जे पयलीं सुभाष फडणवीसाच्या विरोधात आशिल्ले, तांणी काँग्रेसी खातीरच काम केलां आनी उघडपणान काम केलां. सो ही हिंदू मतांय बीजेपीच्या अगेन्स्ट गेली. हय, हां सो मेन म्हणजे कुलतड्याचेर सामको हिंदू बहुल मतदारसंघ. थंय फकत काँग्रेसीक बीजेपीक 1997 मतांचेर आघाडी मेळिल्ली आसा, जी लास्ट टायम 4-5 हजाराची आशिल्ली. सो थंय हाजो पळय जो फॅक्टर आसा निलेश काब्राल, ताजो रोल कितें आसतलो? मेन म्हणटले आतां एक थंय न्हायी म्हणल्यार निलेश काब्रालाचें मंत्रीपद काडून घेतलें, हाजो लोकांक राग आशिल्लो. दुसरें म्हणटा थंय परत तशें जाता की कुडचडेचो जो हे आसा आमची पालिका, थंय बऱ्या पैकी आमचे मायनॉरिटी वोट आसात आनीक ते ह्या फावटी एसटी ना जाल्यार ते विधानसभेचे आसा हे सगळे जे मायनॉरिटी वोट आसा ते निलेश काब्रालाक पडटा, तो बीजेपीक रावून सुद्दां. ह्या फावटी तांणी निलेश काब्रालाक बीजेपीक गेले ना, तांणी काँग्रेसी बरोबर रावले. ते आनी परंपरेन अशेंच रावत आयिल्ले आसात ते हाजे पयलीं. फकत निलेश काब्राल मदीं जातकीर थोडो तो चेंज जालो, पूण जर फाटलो जर इतिहास पळयलो जाल्यार तातूंत व्हडलें अजाप जाता तशें कांय ना अशें दिसता पळोवपाक. सुशांत, म्हजो तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन आसा, तो असो की गिरीश चोडणकार हो एक दावो करतालो, ताजो आसतालो साश्टीन आतां मतदार कमी जाल्यात. नंबर 1 तो म्हणटालो आतां साश्टीचो प्रभाव दक्षिण गोंयाचेर उरूना, ताका लागून हिंदूक आनी तेंय बी आपल्याक तिकेट मेळपाक जाय. सो विर्यातोक तिकेट दिवन काँग्रेसीन कितें केलें, ताचो ही स्ट्रॅटेजी बऱ्याक पावली, कितें जाली काय गिरीश सारको मनीस उबो राविल्लो जाल्यार? साश्टीक 61,000 मतां ते आघाडी आमच्या काँग्रेसीक मेळ्ळ्या. आनी ही जर एक म्हणटा तो एक तो मायनॉरिटी पीर आशिल्ली आनी ताका ती सगळी रावली. आनी दुसरें म्हणटा ते कॅप्टन विजयाकर सारको जो ताका ताजी प्रतिमा बरी आसा असो उमेदवार राविल्ल्यान ही सगळी मतां ते कडल्यान तूं आनी हांव बाणावल्यान त्या वाटेन भोंविल्ले आमच्या मतदारांत. तुवें आनी हांवें पळयलां की लोक आपूण जावन भायर जाले. जर ही जर कोणी जर हिंदू राविल्लो किंवा गिरीशाक दिल्ली तर इतलो उत्स्फूर्त प्रतिसाद साश्टी कडल्यान मेळपाक करिनाशिल्लो. आनी भायर आतां हे आसा नेते आसा तो कितलो चॅनलायज करपाक शकता आशिल्लो ताचेर एक प्रश्न आशिल्लो. सो आतांची जर रिजल्ट पळयले जाल्यार काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी बरी आशिल्ली. सो गूड. कारण आमी सदांच अशें म्हणटाले की जर ह्या वेळार जर कॅप्टन वेरियाचो जर हरलो जाल्यार हाजे फुडें कॅथलीक कॅन्डिडेट काँग्रेस सावथ गोवान दितली काय कितें, हो एक प्रश्न सदांच आसतलो. अशे तरेची आमी चर्चा करताले. हां बरोबर. सो परत आमी तुजे कडेनच येता चर्चे खातीर. सुशांता कितें विचारपाक तुका? ना. सुशांत, तुका आनी कितें सांगपाचें आहा? एकच हे पळोवपाक जाय की आतां काँग्रेसीन आतां हांगा जी ग्रीप घेतल्या ती हाजे फुडें कशें कंटिन्यू दवरतले ते आतां काँग्रेसीन ताचेर लक्ष दवरपाक जाय. कारण आज युरी आलेमावान चिंतून जातकीर हे केल्लो की आमचें लक्ष आतां 2027ची विधानसभा इलेक्शन आतां आसता म्हणटा. सो हाजे पसून आतां ही स्ट्रॅटेजी कशी ते फुडें वतले ते पळोवपाक जाय. कारण काँग्रेसीन आतां जर आपली परत ताका मुळां घट्ट करता जाल्यार आपलें ऑर्गनायझेशन घट्ट करपाक जाय. आनी जर तशें केलें जाल्यारूच फकत हे जाता. कारण आतां एखादी बीजेपी नाका म्हणून हे वोटींग जाल्लेलें आसपाक शकता. फुडें ते तशेंच उरतलें काय ना हे सांगप कठीण. ताका लागून काँग्रेसीन आतां पसून आतां परत आपल्या संघटने कडेन लक्ष दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ताजे खातीर जे पळय कितें घटक पक्ष आहात तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, तांणी एकठांय येवचें, ताजी युती करची. तूं कितें दिसता? ना ते एकठांय आयचेच म्हणून बाणावली सारखे मतदारसंघात जंय हाजे पयलीं काँग्रेसीक 8,000ची लीड मेळटाली ती ह्या फावटी 14,181ची मेळिल्ली आसा. वेल्ली मतदारसंघात मेळटाली 10,000 पूण ह्या फावटी 3,350 पाविल्ले आसा. सो आप बरोबर आशिल्लो ताजो एक भरपूर फायदो. दुसरें म्हणजे आरजी पक्षान 17,000 ताणें मतां काडल्यात, पूण 17,000ची मतां असली जवळपास
12,000 मतदार हिंदू इलेक्शन काडले आनी फकत 6,000 ते 7,000 क्रिस्तांव इलेक्शन काडले. सो आरजीचो फटको एक बसपावड्याचो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयांत बीजेपीक चड बसला. मागीर तसोच तो एक्झॅक्टली ह्या वेळार आरजीचो फटको बसलो तो हांकांय बसला. नॉर्थ गोंयान बीजेपीकय बसलो आसतलो कारण बीजेपीची तांणी मतां खाल्यांत अशे तरेचे हें कळटा. सो आरजी संदर्भात आतां सगळ्यांकच एक पुनर्विचार करचो पडटलो की आरजी हो फॅक्टर आतां कायमचो वस्तीक गोंयान आयला आनी आरजी वयले वयर काम करता अशे तरेचे आतां हें करपाक मेळचें ना. ती फक्त काँग्रेस बीजेपीन आतां चिंतपाक जायना की ते फक्त काँग्रेसची मतां खातात आनी काँग्रेसीन चिंतपाक जायना ते बीजेपीची मतां खातात. सो हे दोगूय जाणांची मदीं तो एक वाट काडून तो आपलें अस्तित्व टिकोवन दवरपाक सोदता. बरोबर. हातूंतल्यान तांकां आनी लक्ष येतलो एक्चुली हेजे रिजल्ट्स पळय दोनी हातूंतले आरजीक आनीक ह्या फुडली खेपे असेंब्ली भितर हय आरजी आनी आरजी काम करता न्ही. आरजी काँग्रेसी भशेन आता एक आमदार त्यांचा नॉर्थाक आणखी एक त्यांचा आमदार पुढे येऊ शकता. ना म्हजे कोतान 3-4 येतले. ताणें जर आतांची जर तांची स्ट्रेटजी तितल्याच जर जोमान जर गेले फुडल्या असेंब्लींत तांचे 4 किमान येवंक शकतात. ना जाल्यार काँग्रेसीक काम करचें पडटलें. काम करचें पडटलें. म्हणजे हळूहळू काँग्रेसीचो बीजेपीची एक प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसा. हय ऑडियो अजून तांचो आम्हाला तांचो ऑडियो ना म्हणटात ते. सो आमकांच कंटिन्यू करचें पडटलें. हे दोग जाण शिलेदार प्रेस कॉन्फरन्साक बसल्यात ते तूं पळयतात. एक प्रमोद सावंत आनी दुसरो तांचो अंतर्गत रायवल म्हणूं येता विश्वजीत राणे. सो आतां हें राजकारण कशें म्हूण चलूं शकता? ना विशय कितें आसा की हे जे इलेक्शन आशिल्लें हे इलेक्शन श्रीपाद नाईक आनी पल्लवी धेंपे जरी कॅन्डिडेट म्हणून जरी असले तरी खरें इलेक्शन हे मुख्यमंत्र्याचें जातलें. मुख्यमंत्री सकाळ पासून मध्यान राती मेरेन खंयच्या गांवांनी पावूना वचना. म्हणजे जे गांव त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून अदरवायज तो वयचो नासलो अशा गांवांनी तो प्रचार करपाक पावलो. त्या कारण तेचे एक प्रेस्टीज म्हणटा न्ही ती एक पणाक लागिल्ली. आनी इस्पेशली सावथ गोंयान कळ्ळें न्ही सावथ गोंयान पणाक लागिल्ली. कित्याक खातीर सावथ गोंयची कॅन्डिडेट जी आशिल्ली ती PM आनी स्वता अमित शान डिसायड केल्ली आनी ती दिल्ली आनी तिका निवडून हाडप ही प्रदेश अध्यक्ष असो नाल्यार मुख्यमंत्री असो ताची जबाबदारी आशिल्ली. ती पार तांकां पाडून जमली ना. तेतून ती कमी पडले. तर ताचे रिपरकेशन कितें जातलें हे आतां फाल्यां वयर कितें जातलें दिल्लीन ताचेर ठरतलें. आतां हांचेर लक्ष दिवपाक कितें बारीक बारीक गजाली जाल्यार तांकां वयर टायम ना. कित्याक ते वयर ते अशें सिच्युएशनान आहा की फाल्यां चंद्रबाबू नायडू सोडून गेलो जाल्यार कितें जातलें. नितीश कुमार सोडून गेलो जाल्यार कितें जातलें. तूं वायटच कितें उलयता. हांव चिंतता परते ममता बॅनर्जी तांचे फुडल्यान आयले जाल्यार कितें जातलें. शिवसेना उद्धव ठाकरे येयलो जाल्यार कितें शरद पवार गट आयले जाल्यार कितें जातलें. कितें जावं येता. म्हणजे सध्या थंय ते त्या जुळवाजुळवीच्या फाटल्यान सरकार सरान जो मुद्दो आतां काडलो पळय की विश्वजीत आनी CM हांचे मदले जे द्वंद्व युद्ध म्हाका दिसता आयज खूब दिसांनी नंबर 2 मिनिस्टर BJP ऑफिसान दिसला. ना जाल्यार तो ताणें सावथ गोंया भितर अजिबात लक्ष घालून नाशिल्लें कारण CMान ती जबाबदारी आपल्या खांद्यार. सो तेणे आपल्या खांद्यार जबाबदारी घेतलेली ती म्हणजे उत्तर गोंयांतल्यान भाऊक कितली लीड दितलो आपूण आनी ताणें तें पार पाडलें. ते पार पाडलें एक्झॅक्टली. सो हें अशें कित्याक विश्वजीत एक वेळ साश्टे किंवा मडगांव वचून प्रचार एक सभा मिटींग बी घेवंक शकता आशिल्लो पूण ते पथ्य ताणें पाळ्ळें. हय BJP दिसता आमकां BJPची प्रेस कॉन्फरन्स. इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान दिसून आयल्या म्हाका दिसता की ते पूर्ण करूं शकतले. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष आमचे केंद्रीय मंत्री आनी नवनिर्वाचित खासदार श्रीपाद भाऊ, मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभा माजी खासदार बाबीने तेंडुलकर, आमदार पेमनजी शेट. सगळ्यात पयली आमी गोंय आनी भारत देश हाचो जो निकाल आयला तो आमी एक्सेप्ट करता. जो मॅन्डेट तांच्यानी भारतीय जनता पार्टी NDA खातीर दिला तो आमी एक्सेप्ट करता
आजुनी क्लियर रिजल्ट जे आसा पुराय देशभर येवपाचे आसा. हांव समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण हांचे हांव खूब खूब उपकारी आसा. तुमी दिल्लो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करता आसतना गोंयकारांच्या वतीन हांव श्रीपाद भोव नायक हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. त्याच बरोबर हांव भारतीय जनता पार्टी आनी सरकाराच्या वतीनूय बी हांव श्रीपाद भोव नायक हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले. ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना. बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेश करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचें चालू उरतलें. पुराय जर रिजल्टा कडेन जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा मतदारसंघात आमी 56% वोटींग ही आमी नॉर्थ गोवात काडल्या. म्हणजे बरेचशे फावटी फ्रिक्शन स्प्लीट जाली म्हणून तुमी जिखले अशा पद्दतीचें कांयच ना. विश्वजीत राणेन सांगता आसतना क्लियर सांगलें वीच इज अ क्लियर मॅन्डेट फॉर द भारतीय जनता पार्टी, क्लियर कट. हांगासर 56% जेन्ना वोटींग पडटा तितूंत जेन्ना दुमत आसपाक जायना. आमी नॉर्थ गोंयांतल्यान तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार 16 मतदारसंघ क्लियर जिखल्या. साऊथ गोंयांतल्यान 11 मतदारसंघ म्हणजे पुराय गोंयांत आमी 27 मतदारसंघ जिखल्या. हॉल्डोना आनी सांत आंद्रे हे फक्त आमी 80 आनी 76 मतांनी आमी 2 फाटीं पडल्या. म्हणजे नॉर्थ गोवांतले तशें पळोवंक वचत जाल्यार 18 मतदारसंघ आमी लागीं लागीं जिखलेले आसा. फक्त मेजर 2000 आनी 1500 मतदार म्हणजे कलंगूट आनी सांताक्रूज ह्या दोनूच मतदारसंघात आमी नॉर्थ गोंयांतल्यान फाटीं पडले. साऊथ गोवात आमी 9 मतदारसंघांनी आमी फाटीं पडले, आमी थोडेशे हरले, काय हरकत ना. बट त्याय मतदारसंघात खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय न्ही हे आमी लीड चालू दवरतले. हांव हे सगळें सांगता आसतना की बऱ्याच जाणांक वयलो निकाल येयना फुडें वेगवेगळे सपनाय गोंयांत पडपाक लागलेलीं आसा. गोंयचें सरकार बिरकार हालतलें हाजेरूय थोडे जाण उलोवपाक लागलेले आसा. पण हांव तांकां कळपा खातीर सांगता की वयर आमकां 295+ वोटींग अजुनूय चालू आसा. बट खात्रेनिशी NDA गव्हर्मेंट जाता 100%. परत एकदां मोदीजीचें सरकार जाता आनी परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेच प्रधानमंत्री जाता हें तेंच्यांनी लक्षांत दवरचें. आनी गोंयांत डबल इंजिनचें सरकार हें फुडल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर फुडलें इलेक्शन येयसर फुडल्या इलेक्शनाकूय बी आमी आमची फायट ही काँग्रेसी बरोबर आसतली, लोकां बरोबर ना. आमी लोकांच्या सहकार्यान परत एकदां भारतीय जनता पार्टी हांगासर सत्तेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लोकां खातीर काम आमी करीत आसा. अशाच पद्दतीन सगळ्या पुराय गोंयच्या लोकां खातीर सातत्यात आमी काम करीत रावतले. आमी खंयसरूच म्हणजे कमी पडचे ना. त्या ती एकंदर सरकार आनी संघटन हे दोनूय ज्या पद्दतीन आमी काम करीत आयल्या त्याच पद्दतीत आमचें काम जें आसा पळय न्ही हें खूब मोठ्या प्रमाणात चालू उरतलें. हांव डिटेल कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वोटिंगान वचना. तो पॅटर्न आमच्या अध्यक्षान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमकां खंयसर कितली कशी लीड मेळ्ळी हे सातत्यान तांच्यांनी घेतल्या. साऊथ गोवात जरी आमी हरले सुद्दां जरी आसले जाल्यार आमची वोटींग पर्संटेज 45.26% आमची वोटींग पर्सन आसा. आमी खंय तरी म्हणजे फक्त 2% वोटींग कमी पडल्या. ऑलमोस्ट क्लियर फिगर अजून येवंक ना. बट 13,000च्या मतांच्या फरकान आमी फाटीं पडले. आमी म्हणटा की आमची एक्सपेक्टेड काही कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां आनीक लीड मेळपाक जाय आसली ती थोडीशी कमी पडली. काय हरकत ना, आमी कमी पडले हें आमी मान्य करता. साऊथ गोवान निवडून आयिल्ले विरेटो हाजें अभिनंदन करता. काय हरकत ना, तोय निवडून आयिल्लो आसा ताजें अभिनंदन. आमचे NDAच्या बाबतीत आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आनी त्याच बरोबर अमित भाई शाह हांची लीड तर 5 लाखाच्या वयर पावल्या. हाजे सारकेल्या दिग्गज जे सगळे निवडून आयल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन. आनी परत एकदां देशाच्या समेस्त जनतेन दिल्लो कौल हो आमी मान्य करता आसतना पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या आनी NDAचेर माननीय मोदीजींचेर विश्वास दवरून ज्यांच्यांनी मतदान केलें ते देशांतल्या पुराय जनतेकूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता. आनी आमी अशाच पद्दतीचे डबल इंजीन सरकार हें सातत्यान हांगासर चालू उरतलें हें सांगता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. देव बरें करूं. सर, साऊथ गोव्याचं जेव्हा बघितलं जातं तेव्हा पक्ष हे संघटनसाठी असताना साऊथ गोव्याला संघटन कुठे कमी पडलं असं? साऊथ गोव्यात संघटन खंयसरूच कमी पडूंक ना. संघटनेच्या बळाचेर पळयत जाल्यार आमी ऑलमोस्ट सगळी कडेन काम केल्लें. घडये कदाचित तो एक आमी जेका म्हणटा की 0.5% वोटींग पर्संटेजीन ते आमच्या पेक्षा फुडें उरले. आमकां थोडे कडेन जी लीड मेळपाक जाय आसली आमच्या विशेश कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ती लीड मातशी कमी पडली. आमी वोटिंगूय म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी 75% वोटींग पुराय गोंयांत करून घेवपाक शकले. आमी त्या खातीर सांगलें की आमी खंयसरूच हेका तेका दोश न दिता
वॉट एवर द रिजल्ट जो आयला तो आमी एक्सेप्ट करता पयल्यान पयलीं रिजल्ट आमकां मान्य आहा जो कितें आयला तो पार्टी तेजेर परत एकदा म्हणजे पार्टीच्या अध्यक्षान आमी पुराय जेन्ना कोर ग्रूप आनी टीम बसतले तेन्ना खंयसर कमी पडले आनी खंय आमकां रेक्टिफाय करपाक जाय ताजेरूय बी पार्टी म्हणून डिसिजन घेतला. आमी मिशन सालसेत हो शब्द हांवें म्हाज्या हितूंतल्यान केन्नाच डिक्शनरीन वापरूंक नाशिल्लो. हांवें सदांच सांगलेलें की आमी सातत्यात वयता आसतना सगळो पुराय गोंय हातूंत जसो प्रचार करता तसो सालसेतूनय प्रचार करता. आमकां मडगांवांत 1080 मतांची लीड न्हू ती 1111 अशी मतांची लीड आसा ती. कुडतरी मतदारसंघ रिजनल आमच्या बरोबर आशिल्लो बट कुडतरीन आमकां केन्ना लीड मेळूंक ना केन्ना धाज्याय पयलीं. सो दॅट आतांय आमकां 5,000 5,500च्या मतान आमी फाटीं उरल्या. आमी मान्य करता पूण आमच्या रिजनल आमच्या बरोबर आसतना आमकां ही मतां कमी पडली. एक्सपेक्ट करताले त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुका लीड मेळोन. द अदर थिंग इज द वे यू हॅव मूव्ड अराउंड गेटिंग एवरीबडी टुगेदर हे एक एडवांटेज जाल्ली तुमकां. त्या भाशेन सावड्डे बडे पावसकाराक बालाजीक सगळ्या एकठांय हाडलेलो. सो हाव डू यू सी बोथ? एक म्हणजे तूं सावड्ड्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव घेतलें म्हणून हांव मुद्दाम म्हणून मेन्शन करता. आमी थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेट करून आमकां थंयसर लीड ही चड मेळपाक जाय आसली अशी आमची अपेक्षा आसा. पण एकदां लिडर आयले म्हणटकीर लिडरा बरोबर सगळींच मतां येता अशें एकदां जायना. त्यो थोड्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता म्हणजे विश्वजिता सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी तो सगळ्यांक घेवन वयता म्हणटा तो तेज्या सगळीं मतां येता. ऑफकोर्स इट इज ट्रू इट इज अ लिडरशीप आफ्टर ऑल. त्या खातीर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तशें शक्य जायना. ओके थोडे कडेन लिडर आयले काय सगळीं मतां येता अशी जायना. ओके सो दॅट ताका लागून आमकां थंयसर जी आजून एक 3-4 हजार मतां आमी एक्सपेक्ट करताले येवपाक जाय आसली थंयसर ती मतां आमकां येयली ना हें आमी मान्य करता. एक मिनिट ना तशा बाबतीत कांयच नासलें कारण फाटले इच्छूक आसलेले सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात तिगूय जाण हे पूर्ण मोठ्या प्रमाणात त्या मतदारसंघात काम करताले. खंयसरूच तशें कांय हें नाशिल्लें नाराजी नाशिल्ली. पुराय सगळे जाण कामात आशिल्ले. सीएम अध्यक्ष तुम्ही नॉर्थ गोवा टार्गेट केल्ले 1 लाखावर तुम्ही मतां काडटले जी तुम्ही काढली बट तुम्ही साऊथ गोवाचे टार्गेट केले 25,000ची लीड तर कितें कॅल्क्युलेशन? सेवान तुका सांगलेलें जी अपेक्षीत ज्या मतदारसंघात आमकां मेळूं जाय आशिल्ली लीड अशा मतदारसंघात आमी कमी पडले. आतां सेमन सावर्डेचें उदाहरण जें सांगलें त्या प्रमाणे आमकां जें दिसतालें की त्या मतदारसंघात वोटींग वाडूं जाय त्या पद्दतीन जालें ना. आनी त्यामुळे तेजेर जें कितें आसा तें आमी चिंता करतले पळयतले आनी मागीर पळयता आमी कशें कितें. थँक्यू थँक्यू चलो थँक्यू. मुख्यमंत्र्यान एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट केलो ती चर्चा आमी आज दीसभर करीत आसात. तो असो की लिडर आयले म्हणून सगळीं मतां येता अशें ना. हांव तेच म्हणटालो की सो आजवर तसो तुमी जेन्ना लोकांक फोडून हाडटात तेन्ना तितले पुरतो ताचो वापर जाता. तांची मतां मेळनात मतां मेळना सारकें. तितले बरें तुमी सरकार तुमचे कडेन सरकार ऑलरेडी घटमूट आशिल्लें न्ही. हय तुमकां आनीक ते 28 आनी 30 करपाक कित्याक गरज आशिल्ली? ज्या पद्दतीन भाजपाक दोन्ही जागो निवडून हाडपा खातीर एक पयल्या दिसाच्यान धडपड करपाची हे लागली म्हणजे गरज लागली. तेचे वयल्यानूच दिसतालें की लिडर तेंचे कडेन आपूण मतदार तेंचे कडेन ना जाल्यार 40 पैकी तुमचे कडेन 32 आमदार आसतना सुशेगाद राव येता आसले इजिली निवडून येता. बरोबर. मुख्यमंत्र्याक कित्याक भोंवपाची गरज आसली प्रदेश अध्यक्ष कित्याक भोंवतालो काय इतलो पयसो खर्च कित्याक केलो? ज्या पद्दतीन पयशांची उधळण जाली अशे तरेची चर्चा त्या पळयल्यार सुशेगाद रावन ते निवडून येता आसले. इतले आमदार भरभक्कम तुमचे कडेन सगळे आसा तांकां फक्त सांगलें काय जालें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड दी तशें जायना न्ही ते आमी तीच लोक. आतां काँग्रेसची प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसा. आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सी कडेन डायरेक्ट या. मारगांव मतदारसंघात पळया आज परिस्थिती कितें जाली ती आनी आमदार आलेक्स सिगर गेल्ले आसा पळया थंय कितें परिस्थिती जाल्या ती. सो लोकांनी हें डिफेक्शन झिडकारलेलें आसा. हांगाच न्ही महाराष्ट्रान सुद्दां पळयात महाराष्ट्रान जंय तोडफोड केली शिवसेना फोडली NCP फोडली थंय सुद्दां आज मतदारांनी तांच्या विरोधात मतदान केल्लें आसा. महाराष्ट्रातली परिस्थिती शेजाऱ्या राज्यातली पळयल्यार आमचे गोंयचे कल्चर आनी महाराष्ट्राचे कल्चर हे मिळते जुळते आसा. आमचे विचार सुद्दां न्ही मिळते जुळते आसा. आमी पळयता आमकां सगळ्यांक खंयच्या लागचें दिसता महाराष्ट्र. आमी तांचे कडेन आमचे संस्कार आमची संस्कृताय आमची भाशा ही तांचे कडेन मेळटा.
सो तोच धडो गोंयानूच जातलो विधानसभेक फुडल्या आतां रोखडेच महाराष्ट्रान निवडणूक आसा तेन्ना कळटलें कितें आसा ती परिस्थिती. सायलंट वोटिंग जे आसलें तें तुमकां फायदेशीर ठरलें अशें दिसता तुमकां? सायलंट वोटिंग न्ही, मतदार जे उलयनासले, मतदार जे खंय कोणा कडेन हें एक्सप्रेस करिनासले, हांवें परत म्हणटालो की मतदार एक्सप्रेस करना कित्याक हे BJP सरकाराचें एक हें आसा अस्त्र, तें म्हणटा तें तुका हें करता, भंय घालता, दडपशाहीचें, तुजेर भंय घालप, फाल्यां कोण वेवसायीक आसा तेजेर दडपण हाडप, तेका खंय तरी अडकून घालप, म्हणजे हेका लागून लोक भितात. राजेश वेरेकराक आमी पळयलो, आतां काँग्रेसीचे खूब जाणां कंठ फुटला, हे प्रेस कॉन्फरन्स हरशीं दाखयत आशिल्लें. सो एक गजाल खरी की ह्या सगळ्या निकालान काँग्रेसी भितर एक चैतन्य निर्माण जालें, तें बरी गजाल. फक्त आनी कितें एकदिलान काम करप हें कशें हें टेम्पो जो आहा तेंचो, करेक्ट, टेम्पो ते फुडलें आतां ZP इलेक्शन जातलें, तेचे फुडें विधानसभा इलेक्शन जातलें, तो कसो फुडें व्हरतले? कारण कशें परत प्रत्येक वेळाने काँग्रेसीक एक म्हत्वाकांक्षा निर्माण जाता, हे कोण बाकी कोण न्ही म्हणून. पंचायत इलेक्शन आतां जर ज्या पद्दतीन आतां आम आदमी पार्टीन पळय काम केलां तें खरेंच कमेंडेबल. आम आदमी पार्टी काँग्रेस ही एक बरी युती जावंक वेळी आनी बाणावलीन तेंच्यानी भरपूर लीड दिली, 25,000 लीड मेळ्ळ्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. एक्झॅक्टली. सो तांणी काँग्रेसीन तांचे हे उपकार विसरपा जायना, नाजाल्यार साश्टी सगळे आमची म्हणून फाल्यां ते सगळेच सिटाचेर दावो करपाक हरकत ना. बरोबर. ते जर काँग्रेसीन जर केलें न्ही, असेंब्ली टायमाचेर तें हें जातलेंच, फ्रिक्शन जातलेंच, कोणाक खंयची सीट जाय पळय. ना पूण आतां कितें आनी एक बरी गजाल जाल्या काँग्रेसीची हांव चिंततां, तांचे पयलीं पन्ने पयलीं काही म्हातारे म्हणपाक डायरेक्ट येता, तांचे नांवांच घेता हांव, लुईजीन फालेर. अरे थंय संदी मेळटा तृणमूलान गेलो, परत काँग्रेसीन येवपा वता, काँग्रेसीन दिलें ना, कोणाकच काम करना तूं, तुमकां मनीस केल्यात काँग्रेसीन मरे, दीस इज माय स्टेटमेंट. तसोच सार्दीनाची कुवत कितली ते सगळे लोक जाणा न्ही, ताका येदी व्हडली पदां इतले सामकें ऐश्वर्य दिलें, तुमकां राजकीय नेते म्हणून इस्टाब्लीश केले काँग्रेसीन, आनी काँग्रेसीक वेळ येता तेन्ना हे कोण नात काँग्रेसी बरोबर. सो एक बरें जालें की हे जुनी खेवडां सगळीं गेली, आतां म्हजे कोतान तरूण नवे फेसीस जे पळय उरल्यात तांकां एक कळपा जाय आतां की हे संबंद एक गोंयांतलो एक सायजेबल वोट शेअर तांकां मेळूं शकता जर तांणी बरें व्हरता, बरे भशेन सिन्सियरिटीन प्रामाणीकपणान काम केलें, लोकांचे इश्यू मांडले, BJP सरकार आसून ताजे बरोबर एक बरी झुंज दिली जशी पर्रीकार दितालो, तशे तरेचो एक ऑपोजिशन लिडर आज जाय न्ही. पूण काँग्रेसी भितर कंटिन्युटी नासता, सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम तो. म्हटलो म्हणून आयज मातसो युरी दिसलो, एक 5,000ची लीड मेळ्ळ्या तेन्ना उकळे भितर, ना जाल्यार युरी खंय आसा, इतले विशय जाले, कला अकादमी सारको विशय जालो, बाकीचे विशय जाले. कला अकादमी आनी स्मार्ट सिटी ह्या विशयाचेर काँग्रेस खंय आसा? कित्याक लोकांनी ते नोटाक मतां पडले ते आमकां अजून मेळूं ना, नोटाक कितली मतां पडले एक्झॅक्ट. पूण काँग्रेसीन एक गजाल खरी न्ही, 1 लाखा वयर जेन्ना श्रीपाद नायकाक मत दिता कित्याक दिवची न्ही लोकांनी? सारकें. ताजे पयलीं रमाकांत खलप खंय नाशिल्लो, तो इलेक्शन आयलें की तो येता, काँग्रेसीचें अस्तित्व तेंच जालां. हो काँग्रेसीक लेसन आसा एक्चुअली. हाजे फुडें जर ते आपली पार्टी जाग्यार घालना आनी आपल्याची बांदावणी करना ऑर्गनायझेशनाची जाल्यार आरजी सारको पक्ष त्यांचो जागो हळूहळू घेतलो गोंयान अशें दिसता. एक्झॅक्टली. कारण निमाणें कशें कॅथलीक वोट जे पळय आहा न्ही, हांकां आपलें अस्तित्व, गोंयचें अस्तित्व हाजो खूब हुस्को आसता आनी ताजे खातीर ते खूब आक्रमकतेन आंदोलनां करतात. तांची वेगवेगळी आंदोलनां एके बरोबर चालू आसतात आनी ताका लागून तितलेच आक्रमक जो पळय कोण पक्ष ताजे बरोबर ते रावतात. आनी तांणी हें सगळें दाखोवन दिल्लें आरजीच्या वेळार की बाबा आरजी फायट करता, आरजी बरोबर रावया, आनी तो एक संदेश आसलो तो सारको. आनी पयलेच लोकसभेक लडोवन सुद्दां इतली मतां आरजीन काडप हो सुद्दां एक व्हडलो. आनी आरजी म्हणटा पूर्ण रिजनल पार्टी, ताका एग्रेसीव जाय, लोकांक एग्रेसीव पार्टी जाय सद्या. एक्झॅक्ट. आनी ती रिजनल म्हळ्यार की सामकी पॅरोक्रियल, सामकी आनीक सामकी थळावी अशी पार्टी ती, सामकी स्थानीक हांगा घास मारून सगळे नवे चेहरे. एक्झॅक्ट. तांकां लोक इतली मतां दितात आनी तांचो विधानसभे भितर तांकां स्कोप ह्या गजालीचो खूप मेळटलो रिजनल लेवलाचेर. सामकें खरें. लोकसभेक इतलो मेळटा जाल्यार विधानसभेक तेंचो हाजे डबलीन जातलो. एक्झॅक्ट. तांणी मातशी स्ट्रॅटेजी कडेन, तांची स्ट्रॅटेजी काय ना, तांची स्ट्रॅटेजी फक्त कोण भायल्या तांकां गाळी मारले इतले हाजेर तांचें चल्लां आनी सगळें चल्लां ते मनोज परवाचे भोंवतणी भोंवतणी. तांणी मातशी इल्ली ती पार्टी बांदणी करून वेगवेगळे प्रोफेशनल वेगवेगळ्या लोकांक एकठांय करून एक काही बरें मार्गदर्शक घेवन सारकी जर बांदणी केली न्ही ते बाकीच्या पक्षांक फाटीं घालूं शकतात. एक म्हणजे काँग्रेसीक आतां एक संदी अशी मेळ्ळ्या,
काँग्रेसीन सावथ गोवा जिखल्या कारणान काँग्रेस चर्चेन आयली राज्यभरान काँग्रेस कितें तरी करता म्हणून एक आसा. काँग्रेसीन आनी विरोधकांनी एकत्र येवन सरकारच्या विरोधातले आनी लोकांचे मुद्दे घेवन जर रस्त्यार आंदोलन केलें, एक 8 दिसान सुद्दां एक जरी आंदोलन ते करीत गेले न्हू जाल्यार सुद्दां तांकां फायदो येतलो. आनी हें करपाक तांकां संदी कितें आसा, केंद्रान भितर आतां पयलीं भशेन ताकदवान सरकार उरचें ना. आतां पयल्याच खेपे तांकां कॉम्प्रोमायज करून हे सगळे कोण जे पळय कोण सपोर्ट तेको दिवपी पक्ष मेन म्हणजे बीजेपीचे जे मूळ मुद्दे आसा ते तांकां सायडीक दवरून नाजाल्यार तांकां ममता तांकां घेवची पडली न्ही, जाल्यार ममता आपल्याला डिक्टेट करतलो, इन्क्लुडींग शिवसेना. आतां पयलींच शिवसेना उरूना ते वचूं शकता. शरद पवार शिवसेना ते काँग्रेसी कडेन पळयतले व्हरतन, नाजाल्यार ते बीजेपी कडेन वचपाचो संभव आसा. आनी बीजेपी कडेन गेले जाल्यार तो एक वेगळी सत्ताधारी पक्ष, ती एक वेगळी एनडीए ठरतली. फाल्यां शरद पवार कितें शॉक ना दिल्या पुरो शरद पवारान. करेक्ट. कित्याक तेचें राजकारणूच तशें आसता. दोनी भशेन कशें प्रादेशीक पक्ष पयलीं भशेन चलोवपाचो सोंपें ना. बरोबर. प्रादेशीक चलोवपाक कशें आहा, बीजेपीक ताणें पळयलें न्ही. अशे तरेची बीजेपी जर आनी जर 5 वर्सां आक्रमक जाली ते आनी फुटतले. ताणें तांच्या घराण्यांतलो एक मनीस तांचो फोडलो, ताच्याच अजित पवाराचे बायलेक ते उबी करपाची सक्ती करतात. सो हें सगळें जे पळय कितें अस्तित्वाचेर जेन्ना येता तेन्ना प्रश्न येता. आनी शरद पवार कितले तेंपानी फायट करतलो. तरी ताणें आनी उद्धव ठाकरे हे 2 फोर्स पळय ताणें उबे रावन पळय ताणें एक देशाक भितर पळय जी एक दिशा दिली, ही खात्रीन सामकी एक म्हत्वाची. ह्या इलेक्शनाचो टेक अवे पॉयंट खंयचे काय म्हळ्यार उद्धव ठाकरेक हांव सॅल्यूट करतलो. उद्धव ठाकरे त्या प्रवृत्ती वरून गेलो ना, आनी तो गेलो ना ताचें एक कारण जालें की हे पक्ष ल्हान पक्ष सोंपयतात. बीजेपीन देशांतले कितलेशे ल्हान पक्षाचेर एक डीएमके तामिळनाडून एक्झॅक्टली तो उबो रावलो. एक्झॅक्ट कितलेशेच ह्या पक्षाला अशें उबे रावन दाखोवचें पडटलें तांकां. गोंयान एमजी पक्ष ते दाखयना. सुदीन ढवळीकर ह्याचे भितोडेक ताचे भितर जो पण सत्तेर येता ते लोटांकडेन आतां 10,000 लीड दिले मडकयतल्यान 10,000 एक्झॅक्टली. सो एनी ही जी पळय प्रवृत्ती आहे एक एमजी पक्ष स्वाभिमानाचो पक्ष न्ही. तो तुका 20 वर्सां दिसला खंयच ना तो. मग ह्या हितून दिसभर आमी एक मुद्दो चर्चेत जावंक ना. म्हणजे जर आरजी हेंच्या वांगडा जर एकठांय आयिल्ली जाल्यार सगळे आप काँग्रेस ना ते केन्ना येवंक शकना. तूं तें विसर. आरजीचें राजकारण हें वेगळें राजकारण आनी तेंच्यांनी स्वतंत्र अस्तित्व दवरूंकूच जाय. आनी म्हाका दिसता हें पावल तांचें फायदेशीर. आतां फक्त आतां सामकी कार्यावळीचो वेळ सोंपला. निरज एक निमाणें भाश्य कर, आमी कार्यावळ सोंपयतात. आरजीचेरूच येतलें जाल्यार आरजी वील कॉन्सॉलिडेट देर पोझिशन. आनी हें तें नॉर्थ गोवाची जी हें आसा, एक विसरपाक जायना की श्रीपाद नायक फाटले 6 टर्म कन्झिक्युटीव जिखता. सो ताजे कितें तरी करिज्मा आसा, कितें तरी बेज आसा हांगा, म्हणून तो जिखता. आनी म्हजे कोतान ही मतां कोणाक घालची म्हूण ताका पडल्यात. लोकांक ज्या पद्दतीन जे पॉलिटिक्स पळय नॉर्थ गोवान चलताले ते पक्ष व्हडले आवडूना. बीजेपीचे पॉलिटिक्स आवडूना आनी ताका विश्वजीत राणे सारको एक मेन फॅक्टर मेळ्ळो. ऑलमोस्ट 50,000 वोट्स वाळपय आनी सांखळे भितर ताका मेळ्ळी. एक्झॅक्टली. सो बीजेपी कितें आतां चिंतचें पडलें. श्रीपाद भाऊन सांगलात न्ही आपूण आपल्याला लास्ट इलेक्शन. सो ते सगळे आतां ही पुनर्बांदणी जातली. ह्या सगळे पुनर्बांदणी जाता तेन्ना लोक खूब जाणांनी म्हणलें आमच्या चर्चेंनी बीजेपी वर्सूच लोक अशें हें जाले. सो लोकांचो एक रोल आसा, प्रेसाचो आसा, मिडियाचो आसा, लेखक विचारवंत. हांव सदांच म्हणटा इलेक्शन म्हळ्यार फक्त कोण जिखून येता तें नासता. हांव सदांच म्हणटा की गोंय मुक्त जावन आतां 62 वर्सां जावन गेली. आतां गोंय घडपाक लागला आनी गोंय कूस परतीता. आनी हें कूस परतीत आसतना गोंयची लोकसंख्या तुमी आयतार बरयला दुप्पट वाडल्या आनी दुप्पट वाडल्या तातूंत भितर अर्द्या परस चड लोक भायले आसात. सो आतां गोंय वेगळे आकार घेता. हे आकार गोंयची संकल्पना जी आशिल्ली 60 वर्सां पयलीं ती आयची. सो हे गोंय बदलपाची गरज आसा. हे बदलतना आमच्या सगळ्यांचो एक हातभार लागपाक जाय, राजकीय पक्षाचो आनी लोकांनी अशे तरेचे एक वेगळें वळण दिवपी लोकांक आतां जिखून हाडून गोंयचे मतदार अशे हें करनात न्ही. तांची दे गो विथ रुलींग पार्टी, मनी पावर, मसल पावर. एक्झॅक्टली. सो मागीर तातूंतल्यान मागीर जें कितें घडटा तें आमी पळयलां. तातूंतल्यान गोंयचें अस्तित्व काबार जाता आनी कोणी असले तरेचे बाबत लोक जिखून येतात, बाबत पक्ष तयार जातात. असले पक्ष जे फुडें गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें अशे तरेचे पक्ष, ते पक्ष खंयचे आसतले हे काळ ठरयतलो. म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनान लोकांक एक दिशा दाखयल्या. लोक स्वता
यंत्रणा नासत, संघटना नासत, नेते नासत, पैसे नासत जाल्यार सुद्दां लोक फुडें येवन काय आपल्याक जाय ते उमेदवार जिखून हाडूंक शकतात, सत्ताधारी पक्षाक शो दिवंक शकतात. ही एक म्हाका दिसता टेक अवे आयच्या आमच्या सबंद चर्चेचे विश्लेशणाचे मुख्य मुद्दो हो. आनीक आमी सतत चर्चा केली. सकाळच्यान 7 वरांचेर आज बशिल्ले. म्हाका दिसता आनी गोंयचो खंयचोच चॅनल बसूना. 7 वरांचेर आमी डिबेट केल्यो, लोकां कडेन उलयले, पत्रकारां कडेन उलयले, राजकीय नेत्या कडेन उलयले, आमचे दक्षिण गोंयांत आमचे पणजे हांचे कडेन सतत कॉन्टॅक्टान रावले. गोमंतक जो आमचो मुख्य पेपर ताजे पत्रकारांचे ताजे रिपोर्टरांचो आमी आदार घेतलो आनी एक बरें विश्लेशण आमी लोकां मुखार मारलें. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार सडेतोड निपक्षपाती अशें समालोचन आमी लोकां मुखार दवरलें. आमी दाखयली पे केली ना, जें कितें सत्य आसा तें मांडलें. जो सदांच गोमंतक टीव्ही सत्य मांडटा, वास्तव मांडटा आनी खरेपणी लोकांक जागोवपाचें काम करता. तुमी सगळे ह्या आमच्या दिसभरान जो पळय आमी कितें यत्न केलो तातूंतल्यान सतत लोकां मुखार म्हायती दिवपाचें, मतां मांडपाचें, विश्लेशण करपाचें हाचे खातीर तुमी वांटेकार जाले. नीरज, अवीत बगळी आनी विश्वनाथ नेने, हांव तुमचे व्यक्तिशा आभार मानतां. गोमंतक टीव्ही असोच मुखार वतलो, लोकां बरोबर रावतलो, लोकांचे प्रश्न मांडटलो आनी राजकीय नजरेन आमी तुमकां दिशा दिवपाचो प्रयत्न करतले. राजकीय नजरेन एक नवी संजीवनी गोंयांत भितर निर्माण जातली हाचे खातीर प्रयत्न करतले आनी तातूंतल्यान गोंय घडोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सत्ताधीश पावर्ड बाय राजदीप बिल्डर्स. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. शेवटचं संधीचं सोना करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगाव मधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्स मध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा MS गजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर.